नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयकारांची व्याख्या थारावन ते प्रमाण कायदे करपाक काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आप तयार आसा जाल्यार आरजी केन्ना एकठांय येवपाक तयार. गोमंतक टीव्हीचे मुलाखतीन मनोज परब एक्सक्लुझिव्ह. गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान हांवेनूच काडला तो म्हजोच निर्णय. मुख्यमंत्री सावंतान केले स्पश्ट. काँग्रेसीक गोविंदाचो पुळको, हेर विरोधी फुडाऱ्यांच्यो गोविंदा आड आनी गोविंदा वटेन प्रतिक्रिया. मंत्री गोविंदाक काडप हो भाजपाचो निर्णय. भाजपा मोगोपा युती फुडाराकूय उरतली कायम, सांगता मोगोपा फुडारी दिपक ढवळीकार. सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी, शिक्षणीक संस्थांनी आनी हेर कार्यालयांनी 21 जूनाक मनयतले आंतरराष्ट्रीय योग दीस. आयोजकांनी योग संगम वेबसायटीचेर नोंदणी करप गरजेचें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. फोंडेकेरीच्या करमळे वाठारांत वासंती नायकाच्या घराची जाल्या अवतिकाय. घराचे छप्पर पावला कोसळपाक. सरकारान लक्ष घालून घराची करची दुरुस्ती केल्या मागणी. पेडणे तामोशीच्या दूद उत्पादकांक मेळूंक ना दुदाचे पयशे. सोसायटीन चल्ला गैरकारबार. दूद उत्पादकांनी उक्तायले तिडक. सहकार मंत्र्यान घालचें लक्ष. दूद उत्पादकांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. हेर विरोधी पक्ष आमचे मागणे प्रमाण गोंयकारांची व्याख्या थारोवपाक आनी ते प्रमाण कायदे करपाक तयार आसात जाल्यार आमकां तांचे बरोबर एकठांय येवपाक कांयच हरकत ना. तेच प्रमाण काँग्रेसीन म्हादयचे बाबतींत आपली गोंयचे हितान भुमिका जाहीर करची. ह्यो दोन गजाली मान्य आसात जाल्यार आरजी केन्नाय काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आपा बरोबर येवपाक तयार. गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांकां दिल्ल्या मुलाखतींत आरजीचो मनोज पयलेच खेप उलयला. सावथ गोवान जी पळय हें कितें रेव्होल्युशनरी लोकांनी करून दाखयलें तो तुका कांय प्रमाणात संदेश न्ही तुवें एकठांय येवपाची गरज आसा. सो एकठांय येवपाक पळय कशें आमकां एकठांय येवपाक कांयच प्रॉब्लम ना. बट आमी आयज झगडटा कित्याक गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून आनी गोंयकार कोण हो डिफायन जावपाक जाय. आमचो इतलोच मुद्दो आसा. आयज जर खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जावं ती काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आप जावं जर हे पॉलिटिकल पार्टी जर गोंयकार कोण ह्या हेचेर जर आमच्या कडेन उलोवपाक तयार आसा, जर उलयता आनी एक मत जाता जाल्यार आमकां एकठांय येवपाक कांय प्रॉब्लम ना. आमचो मुद्दो तितलोच आसा की आमच्या गोंयान एक ल्हान स्टेट आनी ही गोंयकारांची आमची कॉम्युनिटी दिसान दीस कमी जायत आसा. मायग्रंट तांकां आउट नंबर करीत आसा. सो ते वोट बँक पॉलिटिक्स करतले काय गोंयकारांक लागून काम करतले हेचेर जर डिस्कशन करपाक तयार आसा, हेचेर जर ते कायदे करपाक तयार आसा, गोंयकारांक लागून लिटरली गोंयकार कोण हो डिफायन करून मागीर जर कायदे करपाक तयार आसा जाल्यार आमकां तेंच्या वांगडा वचपाक कसलोच प्रॉब्लम सो हो तूं ह्या प्रोग्रामांतल्यान एक तांकां संदेश दिवप. हय पयलेच फावट सर हो संदेश दिता हांव की आमकां एकठांय येवपाक कसलोच प्रॉब्लम ना. बट आमकां गोंयान झोपडपट्टे नाका, आमकां इल्लीगल बसते नाका, आमकां इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड नाका, आमकां ड्युअल वोटिंग कार्डां नाका, आमकां मायग्रंटांची गोंयान दादागिरी नाका, आनीक आमकां मायग्रंट गोंयान येवन हांगा व्हडले व्हडले बिल्डिंगे ना जाल्यार बस्ती तयार केल्ले नाका, कमदाद लँडाचेर एन्क्रोच केला ते एन्क्रोचमेंट नाका. ह्या जर बारीक गजाली हे व्हडले गजाली न्हय सिंपल हे आमी हे मागता की जे इल्लीगल आसा तेजेर आमी म्हणना कोण कायद्यान रावता ताका धांवड म्हणून. आमी म्हणटा लीगल आसा इल्लीगल आसा तांकां तुमी धांवडा. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आनी एक जो मुद्दो आसा जेचेर आमकां तेंच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान एक मत जाय, शब्द जाय तो म्हटल्यार म्हादयचो. आयज काँग्रेस सरकार कर्नाटकान आसा, हांगा आसा. काँग्रेस सरकाराचो म्हादय कडेन थंय एक तेंचो स्टँड आसा, गोंयान काँग्रेस पार्टीचो एक स्टँड आसा. जाल्यार दोन स्टँड एका पार्टीचे जर जाता जाल्यार गोंयकार कोण डिफायन करपाक तेका नॅशनलिझम लागपाक जायना. जेन्ना म्हादय बिकम अ रिजनल इशू, गुड पॉयंट, रिजनल इशू इन कर्नाटका, रिजनल इशू इन गोवा आनी नॅशनल खरगे जावं राहुल गांधी जावं सगळे तोंडार टेप मारून ओग्गी आसा जाल्यार गोंयकार कोण डिफायन करपाकूय काँग्रेसीक प्रॉब्लम जावपाक जायना. काँग्रेसीन तो करपाक जाय. जशें तुमी म्हटलें कॅथलीक वोट्स, कॅथलीक जे आमचे वोटर्स आहा तांकां गोंयकार आहा तांकां गोंय हें खूब सामकें काळजा कडेन आसा आनी तांकां पळोवंक हें खूब फील जाता. सो एटलिस्ट तांकां लागून जे काँग्रेसचे मेजॉरिटी वोटर्स आसा ते कॅथलीक आसा जाल्यार तेंच्यांनी मेजरली तांकां लागून तरी गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय. तांकां हे बसते कित्याक सावथ गोवान मोती डोंगर आसा, जुवारी नगर आसा, हे कित्याक तांकां
गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचो निर्णय आपलोच ताका आपणेच काडला. गोविंदाक काडपा वेल्यान सुरू आशिल्ले आरती परते चर्चेक खुद्द मुख्यमंत्र्यान पूर्ण विराम दिला. दुसरे वटेन गोविंदाक बळीचो बकरो केला म्हूण काँग्रेसीक पुळको. गोविंदाक काडपा वेल्यान हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांचे तांचे फावरात आनी ताच्या विरोधान प्रतिक्रिया. गोविंदाक मंत्रिमंडळातल्यान काडपाच्या निर्णयाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान स्वताचेर घेतली. किती झालं डिसाइडेड बाय मी आणि किती रिशफल जावपाच्या गोविंदाक खंय बळीचो बकरो केलो म्हणून काँग्रेसीक पुळको. प्रदेशाध्यक्ष पाटकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी कितें म्हणटा ते आयकात. ऑफिसर डिसिप्लिन आय थिंक गोविंद गावडेक इज आय थिंक अ विक्टीम. म्हाका एक सांग, गोविंद गावडेक काडून कितें जातलें? गोविंद गावडे इज अ ST चो लिडर मरे. तुम्ही ताका काडून उडयलो म्हणल्यार तुमकां ST समाजाच्या लोकांक हेंच ना, सेंटिमेंटूच ना. दुसरें की गोविंद गावडे वॉज नॉट द रियल पर्सन हू डीड द करप्शन. गोविंद गावडे मायट बी द मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन Kala Akademi, it is a PWD minister which is headed by the chief minister. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. गोविंदाक ह्या नादीच काडपाक जाय आशिल्लो म्हणून आरजीचो मनोज परब म्हणटा. प्रतिक्रिया गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुअली सरकारान खूब लेट केलो. कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुअली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार तेची लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. उलयतना भान दवरपाक जाय म्हणून भाजपाचो फुडारी विनय तेंडुलकराचो गोविंदाक चिमटो. आपल्याचेर असो प्रसंग केन्नाच आयलो ना. एकदा आयिल्लो तेन्ना आपणे ढवळीकरांक वांगडाच काडून उडयल्ले आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकरान सांगले. म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक नासलें. एकदां आयिल्ले ढवळीकार दोग जाण आसले, एकाच दिसांनी मेळटले. अशें ओडाताण जावंक नासली. हांगा हें भरपूर हें जालें, पूण इट हॅज इट्स ओन एडवांटेजीस. बरी चर्चा बिर्चा जाली, सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन. गोविंदा प्रमाण हेर भ्रष्टाचारी मंत्र्याकूय काडून उडोवचे म्हणून आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराची मागणी. नॅशनल गेम्स आशिल्ले किंवा कला अकादमीचो विशय आशिल्लो, हे सगळ्या विशयाचेर आमी उलयल्ले आनी आमी दाखयल्ले आनी सांगिल्ले की ह्या मंत्र्यान करप्शन केलां म्हणून. त्या वेळार ताका काडलो ना, पण जेन्ना ह्या मंत्र्यान सरकाराचेर टिका केली आनी सरकार करप्शन करता म्हणून सांगलें, त्या वेळार ताका काडलो. आमचें म्हणणें आसा की गोविंद गावडे जसो काडला तसो बाकीच्याय मंत्र्यांक काडचे, जांचेर आमी प्रूफ दाखोवन दिला की ते करप्शन करता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजकारणात तकलेर जेल आनी तोंडात साकर हे तत्व खूप महत्वाचे. गावडे ढवळीकर संघर्षांत हेच तत्व पाळपाक गोविंद फेल गेलो काय हाचेर चर्चा सध्या सुरू जाल्या. दुसरे वटेन गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या निर्णयाचेर ताचो प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकराची मात सादूर आनी परिपक्व प्रतिक्रिया. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. आयज फाल्यां करून निमणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंद गावडेक बुधवारा आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. उठाच्या कार्यावळीत गोविंदान केल्ली विधानां ताचे सामकीच आंगलड आयली. गोविंदाक काडून उडयले उपरांत प्रियोळात लोकांनी माराणूय मारले. ह्या सगळ्याचेर ताचो राजकीय प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकर कितें उलयता हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली. मात दीपकान सादूर आनी तितलीच परिपक्व राजकीय प्रतिक्रिया दिल्या. गोविंदाक काडप हो तांच्या पक्षाचो निर्णय, आमी उलोवपाक शकनात. मोगो भाजप युती फुडाराकूय तिगून उरतली म्हूण दीपक सांगता. लोकांनी माराण मारले ताचेर दीपक म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. बघा, तो त्यांच्या भाजपामधील त्यांच्या पक्षाचा विषय, तो आमचा विषय नाही आहे. आणि आम्ही त्याच्या युतीमध्ये आहोत आणि युतीचं सरकार पुढं म्हणजे आम्ही दोघांनी मिळून आम्ही युतीचं सरकार पुढं नेणार आहोत. आणि तो
तो विशय आमकां घालना ना, पक्षाचो तो विशय आसा, भारतीय जनता पक्षाचो विशय आसा आनी ते कशें ते हाताळटले तांच्या आमच्या हेतून कांय नो कॉमेंट्स. सो राती अशें आयकलां की राती खूब फोगोट्या माराण पेटले. सो कितें लोकांक बरें दिसलें अशें कितें आसा तुमचे कडेन कोणी कॉन्टेक्ट केला बी? म्हाका कोणी कॉन्टेक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लोय बी हांगा. हांव जेन्ना 8 सव्वा 8 आयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली. फोन सुद्दां पळोवनाशिल्लो. तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो. पूण मागीर ते म्हाका कोणीच पळोवना. काल सकाळीं जेन्ना पेपर आयलो आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें. उकल्ली जीब लायली टाळ्याक हो गोविंदाचो गूण ताकाच बादलो म्हूण सगळे जाण आतां जाहीर उलोवपाक लागल्यात. दुसरे वटेन ताचे राजकीय प्रतिस्पर्धी ढवळीकार मात परिस्थितीचो आढावो घेत आनी फुडाराची राजकीय गणितां मतींत दवरून सादूर आनी राजकीय नदरेन परिपक्व विधानां करतना दिश्टी पडटात. राजकारणात तकलेर झेल आनी तोंडात साखर आसपाक जाय अशें म्हणटात ते बेठेच न्ही हे गावडे ढवळीकार संघर्शांत स्पश्ट दिसून आयलां इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी, शैक्षणिक संस्थांनी, पुलीस स्टेशनांनी, उजो पालोवपी दळांनी आनी हेर कार्यालयांनी 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. कार्यावळीच्या आयोजकांनी योग संगम वेबसायटीचेर नोंदणी करप गरजेचें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. योग दीस कार्यावळीची तयारी करपा खातीर जाल्ले बसकेंत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. योग दीस कार्यावळीची तयारी करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी DHSचे सचिव, आयुष संचालक आनी योग समितीच्या वांगड्या वांगडा बसका घेतली. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी, शिक्षणीक संस्थांनी, पुलीस स्टेशनांनी, उजो पालोवपी दळांनी आनी हेर कार्यालयांनी 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. कार्यावळीच्या आयोजकांनी योग संगम वेबसायटीचेर नोंदणी करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. योगा डेच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सरकाराच्या बरोबर गोंयांतल्यो सगळ्यो सामाजीक आनी योग क्षेत्रांत काम करपी सगळ्यो संस्था आज सरकाराच्या बरोबर आसात आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन जशें म्हटलें तशें गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान योग पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी तेज्याच खातीर आमी पुराय एकूय गोंयांतलो गांव सुटचो ना की ज्या जाग्यार योगा जावंक ना. सरकाराच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर गांवांत योगा जावप हो म्हत्वाचो आशिल्लो म्हणून आज आमी सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन इंटरनॅशनल योगा डे मनोवपाचो थारायला. कार्यक्रम आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरविंद बाब खोटकर हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जातलो 8 वरांचेर पर्यंत ज्या ज्या जाग्याचेर ठरयल्या त्या त्या जाग्याचेर सगळे कार्यक्रम जातले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करतां, भुरग्यां सयत जाणट्यांकूय बी की तुमी एटलिस्ट सुरवात करात. म्हणजे पतंजली योग समिती बांदेकर हांणी म्हटलें त्या प्रमाणे एक दिसाची सुरवात ही तुमचें कंटिन्युअस जावचें म्हणून त्या दिसा तरी सुरवात करात आनी स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ गोंय, सशक्त गोंय हें करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी योगात पार्टिसिपेट जावचें अशें म्हाका दिसता. ज्या ज्या जाग्याचेर योगा जातलो त्या सगळ्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन करप गरजेचें आसा. आमचे सगळ्या डिपार्टमेंट आनी ऑर्गनायझेशन हांच्यांनी त्या सायटीचेर वचून इट इज एन सायट इज योग संगम ह्या सायटीचेर वचून सगळ्या जाणांनी रजिस्टर्ड करचें जेणे करून गोंयांतले सगळ्यो योगा जितक्या जाग्याचेर जागा योग करतले त्यो सगळ्यो प्लेसीसूय रजिस्टर्ड जावच्यो म्हणून सरकारान प्रयत्न केला. मजगती सरकारी, अनुदानीत, विना अनुदानीत, प्राथमीक, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी विशेष शाळांक 21 जूनाक जावपी 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा खातीर नोंदणी करपाचे आदेश शिक्षण खात्यान दिले. हे विशींचे परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडण्या तामोशेच्या दूध उत्पादकांक दूध उत्पादन सहकारी सोसायटी अंतर्गत मेळपी दुधाचे पयशे फाटले 4 म्हयने जाले मेळूंक ना. तशेंच बोनस मेळना म्हूण दूध उत्पादक बरेच तिडकल्यात. सहकार मंत्र्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालचें अशी तरेची मागणी तांच्यांनी केल्या. हे पेडणे तामोशेचे दूध उत्पादक. तामोशेच्या दूध उत्पादक सहकारी सोसायटीत ते फाटली 15 वर्सां जाली दूध घालतात. मात ह्या दूध उत्पादकांक फाटले 4 म्हयने जाले दुधाचे पयशे आनी बोनस मेळूंक ना. 100 लिटर दुधाची पुरवण करता तांकां दुधाचे पयशे वेळार मेळटात. मात गरीब शेतकऱ्यांक पयशे कित्याक मेळनात असो प्रश्न दूध उत्पादकांनी केला. तशेंच सोसायटीत चलपी गैरकारबाराचेरूय दूध उत्पादकांनी तिडक उक्तायल्या. तेन्ना
सहकार मंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. त्या आमच्या डेअरीक आमचे चेअरमनाची सून अनिशा सामंत आज 100-150 लिटर दुधाचो पुरवठा करता, तेका पेमेंट टाइम मेळता कारण त्याचो बिझनेस वेल सेटल आसा आणि तेका अवॉर्ड तानावडे आणि प्रमोद सावंतनी दिल्लो आसा. चांगली गोष्ट आसा, त्याबद्दल आमचं काही ना. पण 100 लिटर दूध घालणाऱ्याक डेली पेमेंट मिळतं, पण अर्ध्या 15 पण बारीक सारीक शेतकरी आम्ही 5 लिटर 10 लिटर दूध घालतो, त्यांना आमका 4 महिने पेमेंट मिळणं नाही. ह्याची जरा हे करायची. सेक्रेटरी कोण हो? हे रवींद्र गवंडी. हा, तो किती म्हणता तेका तुम्ही मेळ्यात? तेका मेळ्ळे तो सांगता ही चावी घ्या, तुमची डेअरी घ्या हातात म्हणता. आता कितल्या शेतकऱ्यांक पैसे देऊ ना टोटल? ऑलरेडी एक सामान सोडलं तर त्याका एक 15 महिन्याचं पेमेंट मिळतं. जेवढे शेतकरी आज टोटल कितले आहात शेतकरी होते खूप, पण ह्यांच्या असे 70-80 सभासद ऍक्टिव्ह सभासद असले, सध्या पण 30 असत. गायी विकले कारण ह्यांच्या ह्या धंद्याक लागा. आणि सरकार योजना बंद करतात ती पण हे योजना. किती योजना बंद करताय सरकार बघणार नाही. सरकार लक्ष देऊचं जरा, सहकार मंत्र्यांनी जास्त. पण आमकां पेमेंट जर रेग्युलर मिळालं तर आमचं सगळं संसार चालतो. आमचं त्याच्यावरच आम्ही उदरनिर्वाह असा ना. बरोबर. तुम्ही डेली दूध घालताले? डेअरी घालतो. सकाळी कितले लिटर घालताले दूध? 3-4 लिटर असता दिसाक 3-4. आता कितल्या महिन्याचो पगार मेळोंक ना? आमका तरी 20,000 दिवचे आसा. 20,000 दिवपाचे. आता कितले महिने झाले दिवपाचे आहात? जानेवारी पासूनच आहात. जानेवारी पासून एकदा देऊ ना, मागीर तुम्ही कसे 2-2 1,000 2,000 हा थोडे देतात. कारण विचारूंक ना तू कित्याक कंप्लीट दिनाय का पेमेंट? तुम्ही म्हणता आपणाक येणारच नाही पगार झाल्या म्हणून आम्ही काय करूचा म्हणून असं म्हणतात. गोडेरी विचारला की तुम्ही पेमेंट आमचं पाठवणार ना, ते सांगतात 1 तारखेक तुमचं पेमेंट आम्ही तुमच्या अकाउंटात पाठवतो. मग डेअरी बंद पडल्या कारणान मी हांगा दूध घालूंक येता तांबोशान. म्हाका पत्रादेवी खूप लांब पडटा आणि हो धंदो म्हाजो बापूय करता, म्हणजे पंढरीनाथ परब आणि माझी आवय सविता पंढरीनाथ परब. आम्ही दोनय दूध घालता, म्हशीचे घालता आणि गाईचे घालता. म्हशीचे ना म्हटले आमचे कशे 10 लिटर दूध जाता सबंद दिसा, तशेंच गाईचे 10 लिटर जाता. म्हाका इल्ल्या दिसा हो पैसे दितेत म्हणून सांगता. म्हाका दिसता माझे तरी 4-5 महिन्याचे पैसे पेंडींग आहात आणि हेच्या पयलीं 2-3 वर्सां ते तशेंच पेंडींग आसले. आयज दितय फाल्यां दितय. आणि मुख्य कारण आमकां पेंड ही बांद्याच्यान विक्री धाडची पडटा आणि ते पदरी पैसे आमकां घालचे पडटात. आमचे सरकारा कडेन एकच मागणी की आमचे रेग्युलर पैसे मेळपाचे आणि हेंच्यांनी आमचे रेग्युलर 15 हिशोब करपाचो. म्हाका आतां 6 वर्सां दूध घातलं, म्हाका अजून काय हे डेअरीन सभासद करून घेवंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तांबोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री म्हूण 6 वर्सां यशस्वी रितीन पुराय केल्ल्यान सांखळे नगरपालिकेन एक आगळीच सर्त दवरल्या. प्रेरणादायी कथा लेखन सर्त. मुख्यमंत्र्या विशीं आपले अणभव बरोवपाची ही सर्त. इतलेच न्हय, विजेत्यांक रोख इनामां आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर जेवपाची संद. पळयात पुराय वतनी. दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री म्हूण 6 वर्सां यशस्वी रितीन पुराय केल्ल्यान सांखळे नगरपालिकेन एक आगळीच सर्त दवरल्या. प्रेरणादायी कथा लेखन सर्त. मुख्यमंत्र्या विशीं आपले अणभव बरोवपाची ही सर्त. हे सर्तीच्या पयल्या 5 विजेत्यांक रोख इनामां जाहीर केल्यात. पहिले इनाम 12,222 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. दुसरे इनाम 9,999 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. तिसरे इनाम 8,888 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. चौथे इनाम 6,666 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. पाचवे इनाम 5,555 प्लस ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. इतलेच न्हय, पहिल्या विजेत्याक आपल्या फॅमिली सहित मुख्यमंत्र्या बरोबर जेवपाची संद मेळटली. तशेंच या स्पर्धेंत वेचून काडिल्ल्यो वट्ट 16 कथा नगरपालिका आपल्या पुस्तकांत आस्पावून घेतली. सर्तींत वांटो घेवपाक इच्छुक आशिल्ल्यांनी 31 जुलै 2025 तारखे पयलीं आपल्यो कथा सांखळे नगरपालिके मेरेन पावोवच्यो अशें कळीत केला. ही सर्त सांखळेकारांकूच न्हय तर गोंयच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्यांतलो नागरीक हे सर्तींत वांटो घेवंक शकता. मात वय मर्यादा आसा. 18 वर्सां वयलोच नागरीक आसपाक जाय. हे विशीं अदीक म्हायती दिता सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परब. ही म्युन्सिपालिटी 15 ऑगस्ट येता त्या प्रित्यर्थ एक इनिशिएटिव्ह घेता, तो म्हणजे अ रियल स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन विथ द इन्स्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ऑनरेबल सीएम, जिचें नांव जावं आसा ह्या पूर्ण हेजें सुवर्णगाथा. सो हांव सगळ्यां लागीं मागता की ह्या जे कॉम्पिटिशन आसा पळय ताका सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. सो तुमकां पूर्ण हेजे कॉम्पिटिशनाचे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन बी हांव सांगता. पयलीं तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की आमी 5 प्रायजां दवरल्या. फर्स्ट प्रायज 12,222, सेकंड 9,999, तिसरे 8,888,
चौथे 6,666 आणि पाचवे जे आसा 5,555 आणि ताच्या बरोबर ट्रॉफी मेळटल्यो, सर्टिफिकेट मेळटलें आनी तुमकां सांगपाक बरें दिसता फर्स्ट 5 विनर आसले वीथ फॅमिली दे वील हॅव अ डिनर किंवा लंच विथ द हॉनरेबल CM सर अँड हिज फॅमिली. सो सगळ्यांत पयलीं हांव मागता की ह्या जे तुमचे जे अनुभव आसा लक्षांत दवरा, आमी हें सगळें पळयतना तुमची सगळी शैली किंवा हें सगळें पळोवचीना. सो दॅट शूड बी अ इन्स्पायरींग स्टोरी. ती मागीर तुमी सपोज एक कसलें डेव्हलपमेंट काम सांगलेलें ताका जें खूब गरजेचें आसलें तें आसूं येता. ताच्या बरोबर स्वताचे अनुभव वैयक्तीक जे खरेंच काम अनस्पोकन आसा जो तो उलयना पण तुमकां एक मनाक सामकें तुमच्या एक जागा करून दिलें तांचें काम, अशें काम आसूं शकता. सो ज्यो इन्स्पायरींग स्टोरीज आसा पळय तेजें कॉम्पिटिशन आसा तें तुमी इन 500 वर्ड्स मॅक्झिमम आमकां धाडून दिवपाचें. लास्ट जी तारीख आसा ती 31 जुलय आसा आणि आमी हाच्या बरोबर जे तुमकां एक सॉफ्ट कॉपी दितली ताजे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा, आमची वेबसायट आसा, कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो नंबर बीन आसा. आणि लक्षांत दवरा ह्यो सगळ्यो स्टोरी बेस्ट 16 स्टोरीज ऑर बेस्ट 20 स्टोरीचे लास्ट आमी एक सुंदर बूक रुपान सगळे हे करतले, बूक पब्लीश करतले आणि त्या बुकान ह्यो शासनाच्यो स्टोरी उरल्यो. शक्यतो प्रत्येक कॉन्टेस्टान आपलो फोटो आणि आसा जाल्यार CMा बरोबर फोटो आसा पळय तो बीन ताका अटॅच करचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फोंडेगिरीच्या करमळे वाठारांत वासंती नायक हांच्या घराची सामकी चवथिकाय जाल्या. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली. आतां घराचें छप्परूय कोसळपाक पावलां. मात आर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य ना अशें वासंती नायक सांगता. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती हांणी केल्या. फोंड्या केरी गांवच्या करमळे वाठारांत रावपी ही गरीब बायल वासंती नायक तिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. घराचें छप्पर कोसळपाक पावला. पावसाक लागून घरात गळटा. हाका लागून घरात रावप लेगीत तांकां कठीण जालां. वासंती हिचो भाव रोहिदास नायक हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले 15 दीस जाले ताचेरूय मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. सध्या वासंती घरात एकलीच रावता. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली. मात अर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य नाशिल्ल्याचें वासंती सांगता. ह्यान पयलीं थळाव्या पंचायती कडेन मजत मागलेली मात कोणीच दखल घेवनाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती नायक हांणी केल्या. कशें जाली तुमची हें घर मोडलेलें आसा 3 वर्सां फुडले हें बिंदूत कोसळ्ळ्या फाटली सुद्दां कोसळ्ळ्या. सो तुमी दोगांय कामां वचना? हांव वताले जेवण करपा आसताले हांगा वास्को. भाव एकटोच हांगा आसतालो. तो 8 वर्सां आवय वचून 8 वर्सां एकटो हांवेच ताका जेवण बिवण खाण चलयता ताका. आतां तो खंय आसा? आतां खंय आसा? तकलेन बरो ना. आतां हॉस्पिटलान आसा? उलयता बरो तकलो बंद. आमी ताका कितले केले आरे थंय रावया तुकून व्हरता हॉस्पिटलान कशें रावपाचें. पूण आतां तो हॉस्पिटलान आतां तूं आतां एकटीच रावता ह्या घरान? रावता. पूण तुका ते मोडपाची भंय दिसना? तशी भंय दिसना सर. कितें करया पळयलें आमी येवन पळोवन गेलो आनी आमकां ह्या घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसता. केन्ना कोसळोन पडत म्हण कळना न्ही. सगळे वयर छप्पर सगळे गेला सगळे गेला आनी माती कोसळटा. माती कोसळटा सगळे वाशे बिशे सगळे गेल्यात. आतां तूं रांदता आनी जेवता एकटी? हांव एकटीच जेवता. मागीर कित्याक कशें कितें तुमकां इनकम कितें आसा? म्हाका 2 म्हयन्याची येता गव्हर्मेंटाचे आनी म्हाजी भयण आहा तिवूय बी आमकां धाडटा कित्याक आमकां कांयच दिवना. हे आमचे येवन गव्हर्मेंटान कितें पूण सरकारान हे करून दिवचें आमकां. हे आमचें हें आसा. केरी ह्या पंचायत एरियेन करमळे हो गांव आसा आनी ह्या गांवांत रावपी वासंती नायक आनी तिचो भाव रोहिदास नायक ही दोगांय ह्या घरान रावता. घराची स्थिती केन्नाय कोसळपाच्या मार्गार आसा. प्रताप नायक हेणी खंय माड्डोळच्यान तिका पत्रे हाडले आनी सद्याक थंय जेवणाची वेवस्था करून दिल्ली आसा. सो ही हालाकीची स्थिती सद्याक केरी पंचायतीच्या करमळे ह्या गांवांत आसा आनी सद्याक ती घरान पूर्णपणे उदक आशिल्ले कारणान तिचे पांय सुजलेले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी.
मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्या उपरांत गोविंद गावडे समर्थक सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल जावपाक सुरवात जाल्या. बेतकी खांडोळाचे सरपंच विशाल नायक हांचेर नांवांतले 5 पंचांनी फोंडेच्या गट विकास कार्यालयांत अविश्वास थाराव दाखल केला. गावडेंक 24 वरां भितर हो दुसरो झटको. बेतकी खांडोळा पंचायतीत सरपंच बदलाचे वारे फाटले म्हयन्यासावन सुरू जाल्ले. विरोधक हे संदेची वाट पळयताले. तातूंत काल जाल्ले राजकीय घडामोडी उपरांत आतां पंचायतींतूय बदल करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. बेरेस्तारा बेतकी खांडोळेचे सरपंच विशाल नायक हांचे आड अविश्वास थाराव दाखल केला. पंच मनोज गांवकर, दिलीप नायक, उदय नायक, रमिता गावडे, निकिता फट्टे ह्या 5 पंच वांगड्यांनी गावडे समर्थक सरपंचा आड अविश्वास थाराव दाखल केला. भोमा आडकोण, तिवरे वरगांव पंचायतींतल्या सरपंचाचे लेगीत अविश्वास थाराव दाखल जावपाची शक्यताय आसा. तुम्ही किती अविश्वास ठराव हाडला? आयज आमी बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंचाचेर अविश्वास थाराव हाडलेलो आसा. कोण तो? विशाल नायक. कितले जाणांनी? तो 5 जाणां येयल्ले आसा. 5 जाणांनी. 5 जाणांनी कितले मेंबर? 9 जाणांची पंचायत 5 जाणांनी हाडला. बाकीच्या अजून म्हणून ना. सो रातीत तुमच्या आमदाराक मंत्रिमंडळाच्यान काडलेलो आसा आनी 24 तास पयलींच हो दुसरो झटको अशें कितें जालें? आमकां पंचायतीच्या कामान विश्वासान घेवप ना. आमी लोकां मेरेन 2 टायम येयल्ले आसा. फाटल्या पंचायतीन हांव सरपंच हाडलो. पूण आतां लोक विचारतात ते कामाच जायना. एक इन्कम सर्टिफिकेट 5-5 फावटी पंचायतीन मारची पडटा. रेजिडेंट सर्टिफिकेट परत करून दिवचो पडटा. लोकां खातीर आमी हे केल्लो आसा. मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे यांका बुधवारा सांजे मंत्रिमंडळाच्यान काडल्याचे जाहीर जाले आणि त्यानंतर मतदारसंघाच्या पंचायतीच्या सरपंचाक बदलपाच्या हालचाली सुरू जाल्यो. आयज बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायक यांचे विरुद्ध 5 पंचांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो आसा. एकूण 9 पंच सदस्य आशिल्ले ह्या पंचायतीत 5 जाणांनी सायन करून आयज अविश्वास थाराव फोंडेच्या BDO ऑफिसान दिल्लो आसा. तशेंच मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे आनी कांय 2-3 पंचायतीन सध्या सरपंच बदलपाचे हालचाली सुरू जाल्ले आसा. ताका लागून येता त्या 2 ते 3 दीस भितर आनी कांय पंचायतीक सरपंच बदलपाचे शक्यता व्यक्त केली वता. गोविंद गावडे यांका कालूच मंत्रिमंडळाच्यान काडल्या नंतर राती माशेल भागात मोठ्या प्रमाणात फटाक्याची आतिशबाजी जाली आणि कोणी केली हे अजून पर्यंत कळ्ळें ना. पूण हांगा सध्या राजकीय समीकरणां बदलपाक लागल्या अशी लोक आतां चर्चा मतदारसंघाक करपाक लागल्या. पुणेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. बेताळ भाटी उक्ते सुवातेर दिर्यांचे आयोजन केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी लियाकल अली शेख आणि कॅन्सेसाव रॉड्रिगीस हांच्या आड गुन्यांव दाखल केला. कायद्यान अशे दिर्यांचे आयोजन करपाक बंदी आसा. मात बेकायदेशीरपणान ही आयोजनां जाता ती कोणाच्या आशिर्वादान ते कळपाक मार्ग ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काणकोणा बांदप चालू आशिल्ली नवी पालिकेची इमारत आनी नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या कामाविशीं आढावो बसका घेतली. हे बसकेक काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार, जिसुडाचे अधिकारी, काणकोण पालिकेचे नगराध्यक्ष आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बांदकाम चालू आशिल्ले सुवातेरूय आमदारान भेट दिवन दोनूय प्रकल्पांची पळोवणी केली. सुसज्ज असो प्रोजेक्ट तो दरम्यान काणकोणाक आमकां अपेक्षीत आशिल्लो आनी तो प्रोजेक्ट बेगीन जावचो ही सगळ्यांची आमची मागणी आशिल्ली. कावन्सिलरान दिसता की तांचो टर्म सोंपलेलो आसा, त्यामुळे एक बरी सुसज्ज अशी इमारत जी आसा तांच्या पिरियडाक तांची इनोग्रेशन जावची तांची अपेक्षा आसा बी स्वाभाविक आसा. त्यामुळे आज ब्रिजेश बाबू आनी बाकी सगळ्यांनी आमी केला आसा एक फायनल इन्स्पेक्शन केलं आणि जे स्ट्रक्चरल जे टेंडर आशिल्लें ते खरें म्हळ्यार उशीर जाला. तरी आसतना आमी ताका एक आयटिमत दिलो आसा की फुडल्या म्हयने भितर जे आसा न्ही स्ट्रक्चरल जे आसा काम आसा पूर्णपणे सोंपोवचें आणि सुपर दिसपणांतल्यान कॉन्ट्रॅक्टर सांगला आसा की आपण 1 महिन्या भितर सोंपयता. फुडलो थोडोसो आमचो जे फर्निचर आसा ती तातूंत विशय पयलीं सादारणशे 1-2 महिन्या भितर सोंपपाक जाय. टार्गेट घेवन आमकां कंप्लीट करपाक जाय आणि सादारणशे फुडल्या 1-2 महिन्या भितर तें काम सोंपतलें आणि
आणि प्रत्यक्ष ताजें भाडन आमकां करपाक मेळटलें आणि काणकोणकारांक अपेक्षीत आशिल्लें ते सद्य अशी बिल्डींग आसा ती दिवची आणि सगळ्यांक वाट पळयता सगळे तर आणि आमी आतां थोडें इन्स्पेक्शन केलें सगळें बिल्डींग खूब बरें स्ट्रक्चर जाल्लें आसा आणि त्यामुळे ताजो आमकां आनंद आसा बरी स्ट्रक्चर आमकां मेळिल्लें आसा. ह्या बिल्डिंगेक वाट पळयता आयज जातली फाल्यां जातली परत 18 म्हयन्याचो जो आमचो कालावधी आसली ती 3.5 वर्सां जाली अजुनूय कंप्लीट जायना पण हे तुमी काम जे आसा बेगींतल्या बेगीन मातशी पुशअप करून घेवचें आनी आमकां आमची टर्म जावचे पयलीं इनोव्हेशन करून आमकां तितून भितर बसपाचो एक चान्स दिवचो. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमुदक TV.